सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाचे बलिदानांत आमी मागतले सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड आल्तुदाबोली हे आपले समुदाय आयज मिसाची मांडावळ सांबाळटात तांचे आनी तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच आज मागुया क्रेसेंत मिस्किता वो आपल्या काळजाची आज कितें भाशेन सर्जरी करूंक तो हॉस्पिटलान आसा ताचे खातीर मागुया ताका बेगीनूच देवान बरो करूंक आनी सगळे सवलत्यो ताका मेळून इलाज ताचो जावं म्हूण ताचे खातीर आमी खतखत्यान मागुया युक्रेन ह्या देशांत आमची बाबा भयणां जीं कश्टवतात भोव करून भुरगीं बाळां जीं पिडेंत आसात जीं कोण अनाथ जाल्यान जांकां कोणूच ना माय पाय तांचो सोडून गेला मेल्यान जावं जायतीं बाबा भयणां हेर मरून गेल्यान तांकां पुरूंक सुद्दां मनीस ना असले आमच्या कश्टवतल्या ह्या देशाच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. तशेंच जायते तातूंतले जे वावुरतात तांचे खातीर मागुया बरे तरेन तांकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी अशें आपले काकलुतीन जे कोण आसात तांणी समजून घेवन हें झूज बंद करूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, वायटव्या सवें आमी सोंसणीक जाता तेन्ना आमी न्हूच फकत तांकां उत्तेजन दिता पूण बरें करूंक तांकां उर्बा आनी नेट मेळटा. आमचो देव सोंसणीकायेचो बरें करूंक आनी जिवितांत तोखता तसलीं फळां दिवंक आमचें सवें दयेन आनी सोंसणीकायेन वागता. हेंच मनांत घेवन आयच्या सेवा धर्मांत विशय घेतला तो हो तें आसूं ती घडये ताका फळ जायत. निर्मळ आंजिरांच्या झाडाचे वापारींत मेळ्ळोलीं हीं उतरां हेंच आमी आयज सेवा धर्मांत नियाळटना देव आमच्या कडल्यान बरीं फळां घेवंक रावता हें वळखून घेवया आनी ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक देवाच्या उतराचे गोठायेन जिवितांत तोखता तसलीं मोगाचीं बोगसणेचीं सोंसणीकायेचीं आनी निस्वार्थीपणाचीं फळां आमी उत्पन्न करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमची मागणी देवाक उबारुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत निस्वार्थीपणान जिवंक आमी वावरूंक ना. आमी घडयेक देवा आनी पेल्या मोदें जायते फावटी आमी जजमेंट केला म्हणजे आमी दुसऱ्यांची चवकशी केल्या ती पातकी मोडल्यान आमी गोरवान बोल्ल्यांत. आमचो भावार्थ एक देख दुसऱ्यांक जावंक ना. ह्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमकां बोगसणी मागून घेवया. पळे, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. सोम्या जेजू, तुजी पाटलावदारां कशीं आमच्या जिवितांत तोखतात तसलीं फळां दिवंक तूं आमकां उलो करताय. क्रिस्ती बाळार्थांक गोवाय दितलीं फळां उत्पन्न करूंक आमी चुकल्यांत. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर म्हणटोच हें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक सुवात आडयताय? क्रिस्ता जेजू, आमकां आमच्यो असोक्तायो आनी वायट संवयो आसात. एक वायट संवय कातरून भायर उडोवंक तूं आमकां संदी फावो करताय. फावो तो जिविताचेर नियाळ करून एक वायट संवय काडून उडोवंक आमचे प्रयत्न जावंक नात. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर दोनिया ताच्या मुडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीं सोर हें वरोस तें आसूं दी. सोम्या जेजू, जायतीं आमचीं भाव भयणां आपलें जिवीत बदलून बरें जिवीत जिवंक सोदतात. असले भाव भयणांक आमचो तेंको दिवन गोट करचे बोलदेक ताची आमी टिका केल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर
सूर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फोड जालां आनी आमकां कास फावो म्हूण आमी ओळखून घेता. आमची दया कर. आमकां फावो आसलेली कास्त वाटाय आनी तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी सुफोड जावं दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूत चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. जेत्रो मिद्यानाचो पुर्वीत हांचे हिंड मोइजेस राखतालो. जेत्रो मोइजेसाचो सासूपाय. मोइजेसान आपलो हिंड ओरोणे आसलें ताचे फुडें चोरूंक वेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो. थंय ताका एक उज्याच्या आकट्याच्या रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एका चिरकुटांतलो भायर सोरतालो. मोइजेसान तो देखलो. तें चिरकूट उज्यान पेटलोलें, पूण उलपोन ताचो भस्म जायनासलो. मोइजेसान म्हणलें, हें चिरकूट उलपोना तें अजाप कसलें? तें पळोवंक हांव वेतोलो. तें अजाप पळोवंक मोइजेस लागीं सरलो. तो सोरेस्परान देखलो आनी त्या चिरकुटांसून देवान ताका असो उलो केलो, मोइजेस, मोइजेस. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव हांगा आसां. सोरेस्परान म्हणलें, आनीक लागीं सोरूं नाका. तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसा ती सुवात पवित्र. सोरेस्परान म्हणलें, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. हें आयकून मोइजेसान आपलें तोंड धांपलें, कित्याक देवाचेर नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सोरेस्परान म्हणलें, इजिप्टांत म्हजे पोरजेची दोलदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाय चलयतात तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारला तो हांवें आयकला. होय, तांच्या कोश्टां दोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडोवंक हांव आयलां आनी त्या देसांतली भायर काडून दूद आनी मोव व्हांवता तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाल देसांत तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. तेन्ना मोइजेसान देवाक म्हणलें, म्हणटोच इस्रायलाच्या पुतां दुवाशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण ती विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव. मागीर आनीक सांगलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांक तुवें सांगूंक जाय तें, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान आनीकूय मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांक तुवें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदां हेंच म्हजें नांव. पिणकेचे पिणकेक ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलो करतल्यात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायेमोग. आनीकदां म्हणुया,
सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. ओतम्या मोच्या सोरेस्पोराची वाखाणणी कोर. सगल्या मोनान काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या मोच्या सोरेस्पोराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. तोच सगळे तुजे हुकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकुट घालता. जबाब सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. सोरेस्पोराची कर्तृत्वां न्यायनितीची. जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइसेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांचे दोल्या मुखार आपली मिजमितां फांकयलीं. जबाब सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. सोरेस्पोर कोनवालो आनी मायमोगाचो ताचो राग सोट करून पेटना. ताचें कालीज काकलुतीचो थेवो. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या ताय ताचो मोग. जबाब सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी जाणो जालोलीं म्हाका जाय. तीं सोगलीं एका कुपा खाल आसलीं आनी तांणी दर्या उतरलो. मोइसेसा सोवें तांकां सोगल्यांक कुपान आनी उदकान स्नान मेळ्ळें आनी सगलीं एकूच आत्मीक जेवण जेवलीं आनी एकूच आत्मीक पिवण पियेलीं. आपणा फाटल्यान वेतोल्या आत्मीक कोडपांतलें ती पियेतेली आनी हें कोडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी आसतना तांचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक मानलीं नात देखून तांची मदीं अरण्यांत शिपडलीं. वायट वस्तूंची तांणी आशा दवरली तशी आमी दवरिना जावंक हें सोगोट आमचे देखी पासत घडलें. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणू न्हय आनी बसन करनारान तांचो नाश केलो. हें सगलें एक शिटकावणी कशी तांकां घडलें आनी कालांच्या शेवटाक जियेतोल्या आमकां शिकोवन दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटोच उबो आसा म्हूण समजता ताणें आपूण भूंय पडना जावंक चोत्राय धरची. देवाचें उतर हें उद्गार. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसू. लुका बोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयलेल्या त्या बोलयांचें रोगोत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळा जेजूक खबर दिली आनी परतीपाट दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगले हेरां गालिलियाकारां परस हे गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं जेरुसल्यांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय?
हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जशा जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मोड्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें, आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोडो बसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच हें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनया ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसर हेंय वरोस तें आसूं दी. घडीक ताका फळ जाय ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. मोगार बाबा भयणीनो, आयज आमी प्राचीत काळाच्या 3ऱ्या आयतारांत आसा. वी आर इन द 3rd Sunday ऑफ लेंट. आनी आयच्या दिसाक आमकां आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक, आमच्या जिवितान देव आमकां सदांकाल आसा तशी मानून घेता. आमच्या जिवितान घडीक देव आमकां सोयीक दिता. गॉड गिव्स अस एन ऑपॉर्च्युनिटी टू चेंज आवर वेज इन ऑर्डर दॅट वी मे कम बॅक टू हीम. ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करतले, कित्याक असो आयज आमचो विसोग तें आसूं दी घडीक तें फळ दीत ना तर मागीर कातर. बाबा भयणीनो, एक गोराब्यांत एक तरणाटो आसलो. मायपायचो एकलोच भुरगो तो. जायत्यो उमेदी आवय बापायची ताचेर आसल्यो. आनी हो भुरगो व्हड जातोच बरे तरेन आमचो परामोस करतलो, वावर करतलो, काजार जातलो, जिवितान सेटल जातलो आनी आमकां बरो नांव व्हडवीक मान हाडटलो म्हूण आवय बापाय किरीत भाशेन आशेन ताका आवडयताली. आनी अशें करता आसतना ह्या भुरग्यान वायट संगत धरली. ही एंटर्ड इन टू बॅड कंपनी. आनी करता आसतना दुसऱ्याचो सांगात घेता आसतना तो ड्रग्साक पडलो, चोरयेक सांपडलो, मारामारी केली, झगडीं झुजां केलीं. आनी करून शेकी तो बोणकोणींत पावलो. बोणकोणींत पावल्या उपरांत बाबा भयणीनो, ह्या भुरग्यान आपल्या जिविता वयर नियाळ केलो. आनी जिविता वयर नियाळ करता आसतना ताका गमलें. ही रियलायज वॉट अ मिस्टेक ही हॅड मेड. आपल्या जिवितान ताणें चूक केली आनी चुकीक लागून ताणें आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक येवजिलें. ही डिसायडेड टू रिन्यू हीज लायफ. आनी अशें करता आसतना ताणें पयलें चिंतलें आपूण आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार मांडून हाडटलो. आनी आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार हाडून ताणें आपल्या जिवितान जी बोणकोणींत आपल्याक सजा आसली ती सजा जाल्या उपरांत आपूण परतून आपल्या आवय बापायशी वेतलो म्हूण ताणें येवजिलें. आनी अशें येवजिता आसतना आपूण घरा परतून वेतलो म्हणटकूच म्हज्या आवय बापायन म्हाका कितें म्हणचें हें ताका भितरल्यान खातालें. म्हणटकूच एक तो चीट बरयता, मोगाड माय आनी पाय. हांव तुमचो गुन्यांवकारी, हांव घरा परतून येता, पूण हांवें तुमकां जायते त्रास दिल्यात. आय हॅव गिवन यू लॉट ऑफ ट्रबल एंड आय हॅव स्पॉयल्ड युअर नेम. म्हणटकूच हांव तुमचेशी परतून येवंक सोदतां खरो, पूण म्हाका भितरल्या भितर खाता. म्हणटकूच तुमी म्हाका बक्षिला वो ना हें हांव नोकळो. आय डोंट नो ऑर आय हॅव नॉट रियलायज वेदर यू हॅव फॉरगिवन मी ऑर नॉट. म्हणटकूच एक कुणा कशी हांव तुमचे लागीं मागता. जेन्ना हांव घरा लागीं येता तेन्ना आमच्या घरा मुखार एक रूख आसा. त्या रुखाक एक तांबडे रिबन तुमी बांदचें आनी अशें म्हाका तुमी बक्षिला म्हूण तुमी दाखोड करचें. भाऊ भयणीनो, जेन्ना तो बोणकोणींतलो भायर सरलो, आपल्या घरा वचूंक तो भायर गेलो आनी जेन्ना घरा लागीं पावलो तेन्ना ताणें त्या रुखाक आपली नदर मारली. आनी जेन्ना ताणें नदर मारली तेन्ना पळयलें रुखाचेर जायतीं तांबडी रिबनां बांदलेलीं आसलीं. रूख सगळोच तांबडो जाल्लो आसलो. हें पळोवन बाबा भयणीनो खुशाल तो जालो. ताची आवय बापूय आमुर्को हांसो करून आपले हात उगडून ह्या आपल्या पुताक ती येवकार दिवंक दारा लागीं न्हय पूण धावी धावी ताचीशी आयली. बाबा भयणीनो, उदार मन आवय बापायचें, उदार काळीस ह्या आवय बापायन ह्या आपल्या
पुताक एक पावटी न्हय पूण 100 पावटी ताका बक्षिलो आनी ताच्यो वायट करण्यो ती विसरून ताका एक नवें जिवीत आपणावंक दिवंक तांणी सोयेक दिलो. मोगाळ बाबा भयण, आयचें पयलें वाचप आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलां, सुटकेच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी ह्या वाचपांत आमी आयकता मोजेस आनी देवा मदें एक भासाभास जाता. आमी जाणा मोजेस गेलो ओरेब दोंगरार आनी थंय ताणें एक जोळटें आगटें पळयलें. एक जोळटें आगटें पडून थंय ताणें देवदूत ताका दिश्टी पडले आनी ह्या उज्याच्या आगट्यान ताका एक जिरकुटाचें जोळटा तें ताका झाड दिश्टी पडलें आनी जिरकूट जोळटा तें पळोवन मोजेस सगळोच घाबरलो. घुडीक देव आसा काय, इज गॉड एक्झिस्टींग इन दीस बर्निंग बुश. आनी अशें तो भासाभास करता आसतना देव थंय ताचे सवें भासाभास करूंक देवाचो आवाज ताका आयकूंक येयलो, मोजेस मोजेस. आनी ताणें जाप दिली, हो पळय हांव हांगा आसा, हियर आय एम लॉर्ड. आनी देवान ताका म्हणलें, आनीक लागीं सरूं नाका, डोंट कम नियर, द प्लेस वेर यू आर स्टँडींग इज होली. म्हणटकूच तुज्यो वाणू काड, म्हणटकूच तुज्या पांयाच्यो वाणू काड, कित्याक तूं आसाय ती सुवात पवीत. द प्लेस वेर यू आर स्टँडींग इज होली. वाणू बाबा भयणो आमकां खुणायता आमचें अपवित्र आनी पातकी जिवीत. म्हणटकूच तुज्यो वाणू काड ही पयलीं उतरां देवाची जालीं. आमी जायते फावटी देवा सवें येता तेन्ना आमचें पातकी जिवीत देवा सोडशी आमी घेवन येता. आमी घडीक अपवित्र आनी दुसऱ्या वंदवण्यांक बुद्धून येता. पूण देव आमकां सगळोच पवित्र करूंक दिसपोटी आमच्या जिवितांत वावुरता. उपरांत देव म्हणटा, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, घडीक आब्राम जाकोब हांचो देव हांव. म्हणटकूच दुसरी वस्त देव ताका भासाभास करतना म्हणटा, इजिप्तांत म्हजे पोरजीचें दोळडीरपण हांवें पळयलें. आय हॅव सीन द सफरिंग्स ऑफ माय पीपल. दुसरी वस्त देव आमच्या जिवितांत आमी कश्ट त्रास सोंसताव तें दिसपोटी ओळखता. गॉड वॉन्ट्स टू एंटर into our sufferings. He realizes that we are suffering. देव जाणा आमच्या जिवितांत आमी कश्टवतात. आमकां घडीक वायट वस्तू येतात, आमकां घडीक ताळणी येतात, पूण ह्या ताळण्यांतल्यान देव आमच्या सांगाताक आसा. आमी ह्या ताळण्या वयर झुजूंक देव आमकां आदार दिता. आनी हाका लागून दिसपोटी आमकां जेन्ना वंदावणी येता तेन्ना देव आमचे बरोबर आसा म्हूण मोजेसा वरवीं ताका कोडीत करता. आनी मागीर मोजेस देवाक इंचाता, म्हणटूच इस्रायलाच्या पुतान दुवाशी वचून हांवें तांकां कितें सांगचें, वॉट शूड आय से टू द पीपल ऑफ इस्रायल, कोणाक भेटलो हांव. आनी काय बरें देव म्हणटात, मोजेस पयलो म्हणटा, हांव तांकां सांगू, हांव म्हज्या आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवाक भेटलो. आनी देव ताका ही उतरां म्हणटा. आनी देवान मोजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव, जो आसा तो हांव. हें कितें दाखोवंक सोदता? देवाचें आसणें. देव आमचे मोदें बाबा बिडनो सदांकाल आसा. आज आसा, देवाक वेळ आनी काळ लागना. म्हणटूच सदांकाल आमचे सवें देव जियेता म्हूण मोजेसा वरवीं देव आपले पोरजेक कोरीत करता. आयचें दुसरें वाचप आमी घेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिठींतलें वाचप घेतलां. आनी हे वाचपान बाबा भयणीनो बागेवन पावलो कोरीतकारांच्या भावार्थ्यांक एक उलो मारता. ही भावार्थी आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो जायत्यो बऱ्यो वस्तू करताली, पूण बऱ्यो वस्तू करतना तांचे मदें एक पंगड आसलो. ह्या पंगड आपल्या जिवितांत सगळे आपल्या भावार्थाक ओकोंड आमी बरी आमी भावार्थी, आमचो भावार्थ तीर अशें ती समजताली. आनी कुड्ड्या देवाक जे देव मंदिरांत भेट करतात ते भेटीक ती आपूण वचून खावंक तांचे मदें ती भाग घेताली. म्हणटूच दे यूज्ड टू ईट वॉट वॉज ऑफर्ड इन द टेम्पल्स ऑफ अदर गॉड्स. आनी ती सजमताली, आमी हें केलें जाल्यार आमचो भावार्थ हालचो दवरचो ना. भाव भयणीनो, बागेवन पावलो ह्या असल्या मनशांक 3 वस्तू करता. तो म्हणटा, तुमी देवाची भुरगीं खरी, तुमच्या भावार्थाक लागून देवाची तुमी केन्नाच भाव भयणीनो परिक्षा करी नाकात. घडीक तुमचो भावार्थ तीर आसत, पूण देवाची परिक्षा तुमच्या भावार्था उद्देशी. आमकां भावार्थ आसा तो आमकां अभिमान
भावार्था उद्देशी आमकां जाणवाय मेळटा, भावार्था उद्देशी आमकां गोर भियोवची गरज ना म्हणटकूच लेट अस बी हंबल इन एक्सेप्टींग दॅट वी आर द फेथफूल वन्स ऑफ गॉड. आमी जायते फावटी कुडीक भावार्था उद्देशी गोरवान भरून उडूंक सोदता. हें करचें न्हय म्हूण तो बागेवन पावलो सांगता. दुसरी वस्त बागेवन पावलो तांकां सांगता, तुजो भावार्थ दुसऱ्यांक एक बरी देख जावची. आमी आमचो भावार्थ जेन्ना करता, आमचो भावार्थ गोरेक आमकां ओदीक तीर करता, आमकां गोट करता, पूण दुसऱ्यांचो भावार्थ जायते फावटी असो बाबा भयण आमचे देखे वरवीं दुसरो आपलो भावार्थ तीर करूंक आमी बरी देख जावं दी. आमी जेन्ना भाव भयणो ओ क्रिस्ती जिवीत जियेता तेन्ना दुसरो आमच्या भावार्थाक पडून घोडे आपल्या भावार्थान हालता दोलता आनी घोडयेक तो बेसारमाय करून आपलें भावार्थ जिवीत सोडून दिता. हाका लागून डोंट बी अ स्कॅन्डल फॉर अदर्स हें बागेवन पावलो कुरीतकारांक सांगता. आनी तिसरी वस्त बागेवन पावलो म्हणटा, तुमी जशीं भावार्थान जियेतात तेन्ना भाव भयणो सदांच देवाक विस्वाशी रावात. घोडयेक तुमी दुसऱ्या देवाक जी बोजोण दितात ती तुमी खातात तेन्ना घोडयेक तुमचो भावार्थ हालतलोच खरो, तुमचो भावार्थ भाव भयणो त्या वेळार तीर उरचो ना, कित्याक तुमी दुसऱ्या देवाचे नमस्कार करूंक नमणे जातात, तुमी दुसऱ्यांक एक स्कॅन्डल जातात आनी अशें करून आपलो भावार्थ तीर आसलेलो भाव भयणो दुसऱ्या उद्देशी तुमी भाव भयणो सोडून दितात. सो लेट अस नॉट बी अ स्कॅन्डल फॉर अदर्स. आयचे शुभ वर्तमान जेजू दोन वस्तू आमकां हे शुभ वर्तमानान सांगता आनी उपरांत भाव भयणो अंजिराच्या झाडाची वोपार तो आमकां सांगता. दोन वस्तू जेजू म्हणटा त्यो आमी आयकल्यात. पयली वस्त जेजू सांगता, गालिलेकारांक तांकां पातशायान मारून उडयले आनी तांचें रोगोत मिसोड केलें आपल्या सॅक्रिफिसान. म्हणटकूच तो म्हणटा, तुमकां दिसता हे गालिलेयाचे मनीस ओदीक पातकी आसले? जेजू प्रश्न करता भाव. आनी दुसरी वस्त जी सिलेमाचो गोपूर मोडून पडलो आनी 18 जाण ताच्या पोंदा पडून चेपून मेली, ती ओदीक पातकी आसली काय तुमकां दिसता? अशें जेजू आज प्रश्न करता. आनी त्या वेळार भाव भयणो जेजू विचार करता, तुमकां दिसता ती ओदीक पातकी म्हणून? भाव भयणो जिवितान आमी जायते फावटी दुसऱ्यांच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट येतात, दुसऱ्यांच्या जिवितान आटे विटे येतात, दुसऱ्याच्या जिवितान त्रास येतात तेन्ना आमी म्हणटा देवान ताका सजा दिल्या, ताच्या पातकांचे पिराची तें आमी बोटां दाखयता. भाव भयणो दुसऱ्यांक आमी बोटां दाखोवंक गरज ना. आनी जेजू म्हणटा, तुमकां दिसता ही पातकी चड आसली? तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशा जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सो इफ यू डोंट चेंज युअर वेज, इफ देर इज नो चेंज इन यू, नवसरणी तुज्या जिवितान ना जाल्यार भाव भयणीनो तुमी तशींच मरतली. यू विल ऑल्सो हॅव अ सेम फेट. म्हणटकूच आमच्या जिविताची नवसरणी आसूंक गरजेची, दॅट वी मे रिन्यू आवर लायफ. आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक गरज. म्हणटकूच जेजू म्हणटा, ही 18 जाणां मेली, तांची सजा तांकां मेळूंक ना बाबा भयणीनो. म्हणटकूच आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाची बंद करुया. आमी जायते फावटी म्हणटा ताका तें फारीकपणाक खातीर हें भेटलां, अशें न्हय बाबा. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, देव आमच्या जिवितान आमकां पातकी जिवीत सोडून दिवंक जायत्यो संदी दिता. देव आपुणूच आमचे जिवितान बदलाव हाडूंक जायते सोयेक आमकां बाबा भयणीनो फावो करता, जावं आपल्या उतरांतल्यान, जावं दुसऱ्यांच्या बऱ्या उतरांतल्यान, जावं दुसऱ्यांच्या बऱ्या करण्यांतल्यान. डू वी एवर थिंक दॅट गॉड इज वर्किंग थ्रू देम? डू वी एवर हॅव an iota that God is working miracles in my life? हांव चिंता बाबा भयणो, जायते फावटी कुडीक हांव तें पळयना, जायते फावटी आय एम नॉट इवन बॉदर्ड, जायते फावटी बाबा भयणो आय डोंट इवन हॅव अ टायम फॉर रिफ्लेक्शन. म्हज्या जिवितान हांव पातकी, हांवें समज पातोक आदारलां जाल्यार म्हज्या जिविताची नियाळ करूंक गरज. लेट मी इंट्रोस्पेक्ट माय लायफ. जेन्ना हांव म्हज्या जिविताची नवसरणी करता, म्हज्या जिविताचेर हांव नियाळटा, तेन्ना म्हजें पातकी सैम हांव सोडून दिवंक अदीक प्रयत्न करता. आय मेक एन एफर्ट टू लीव माय सिनफूल वेज. तेन्ना की देव म्हजेर आशिर्वाद घालता. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, हांव म्हज्या जिविताची नवसरणी करून देवा सोशी येता तेन्ना देव म्हाका आपलो हात दिवन अदीक सांगातान म्हाका फुडें व्हरता.
उदीक बाबा भयणीनो म्हज्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. उदीक बाबा भयणीनो ह्या म्हज्या प्रयत्नांक देव सांगात दिवन म्हाका बऱ्या मार्गार व्हरता. आयचो हो प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार आमी भितर सरतना पयले सुवातेर बाबा भयणीनो त्या तरणाट्या भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक निर्णय आमी करुया. दुसरे सुवातेर मोसेसाक देवान सांगलें, हांव तुजो देव जो आसा आनी आसतलो. म्हणटच काळ आनी वेळ म्हाका लागना. देव आमच्या सांगाता सदांकाल आसा. तिसरी ओस बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयली ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरी देख आमच्या जिविता वरवीं जावया. आनी शेवटाक बाबा भयण आमचें पातकी जिवीत आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवचे बदले आमच्या जिविताची नदर मारून देवान आमकां ह्या संवसारांत उदीक सोयीक दिल्या. जशें अंजिराच्या झाडाच्या त्या मालकान वचून आपल्या दोनयाक म्हणलें, सायबा हें वरोस आसूं दी, हांव एक पेड काडटां आनी ताका सायबा सारें घालतां. पळोवया हे वरोस तूं दिना जाल्यार उपरांत तें कातरून उडोवया. सोयीक आमकां देव दिता तेन्ना ह्या सोयीगाचो फायदो आमी काडूया. आमचें जिवीत नवसोनेचें जिवीत जावूं दी. आमच्या जिवितांत बदलप आसूं दी. आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक देव दिता ती वाट आमी धरुया. उदीक आनी उदीक बरेंपण हाडुया. उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक बरें उदारपण आमी जावया. तेन्नाच की आमकां फावो तीं फळां मेळटलीं. तेन्नाच की तोखता तसलीं फळां आमी दिवंक पावतलीं. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्वताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सुमावलो, आकाल मरेतान जल्मलो, पोसला ताका ताणें दोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवाच्या सुवात बसला, त्रिंथान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कॅथोलीक पवित्र सभीक, भोगत्यांचो आयतार, पातकेंचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, देव आमचो उदार, देव आमचो भोगसण्याचो, देव आमचो काकलुती बोन, ह्याच देवा मुखार आमची थोडी मागणी आतां आमी उबारुया. तोखतात तसलीं फळां दिवंक हांवें तुमकां नेमल्यांत. ही जेजूची उतरां आमच्या धर्मीक वडिलांनी खोलायेन मानून घेवंक आपल्या जिविताची चाली आनी मोरयारपणा वरवीं पवित्र सभेन तोखतात तसलीं फळां तांणी उत्पन्न करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. दोयाल बाबा, ही मागुया. प्रामाणीकपणाक ताण येतात आनी बुकेतात ती सुभागी. ही जेजूची शिकवण दर एका राजकी फुडाऱ्यान आपल्या काळजांत कोंचोवन प्रामाणीकपणांत जेवन प्रामाणीकपणाची फळां समाजांत निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. दोयाल बाबा, ही मागुया. जेजूच्या पांयां सरशी हाडलेल्या सगळ्या बोलीकारांक जेजून हात लावन बरी केली. ह्या पवित्र पुस्तकांतलें सत पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींनी नियाळूंक आनी मागण्या वरवीं आपले पिडेंत
जेजूचे बोल आनी पेखवणी सोदूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोया बापा, ही मागणी आय. बरें झाड बरीं फळां दिता. ही जेजूची उतरां आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत लावंक आनी आपल्या जिविताचेर खोल नियाल करून वायट जिवीत पयसावंक आनी बऱ्या आनी देखीवंत जिविता वरवीं कुटुंबांत, समाजांत आनी पवित्र सभेंत बरीं फळां दिवंक ती बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोया बापा, ही मागणी आय. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा आमकां दवरुया. भू सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती तूं आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनी वेदार गीत घेऊया. C6 पेज नंबर 30. C6. म्हज्या भाव बिंदे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागाय. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा सगल्यांच्या दोयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रोत्सोहन जावन आम्हा पातक्यांचेर तुज्या करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच पातकांचें बोगसोणें आमी मागतना आमच्या भावा भयणीची आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पुदवेदार आनी सासणाच्या देवा,
सूर काडयेन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा करोसूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनः जीवन होना बोलवी तुवे नाका सोडली सोया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता. उगडास करुया युक्रेन ह्या देशांत कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणांचो. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपुती बागेवन झुजे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय
पवितात्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. दोन दिसाक आमच्या जिविताची नवसोनी करूंक गरज. आमच्या जिवितान देव आमच्या सांगताक आसा, जो आसा, जो आसतलो आनी जो सदांकाल आमचे सवें रावतलो. हो देव आमकां नवसोनी करूंक आदार दिता. इतलेंच न्हय, आमच्या जिवितान बाबा भयणो आमी दर दिसाक प्रयत्न करूंक गरज. वी हॅव टू मेक एन एफर्ट इन ऑर्डर दॅट वी मे रिन्यू आवर लायफ. हीच भावना मनान धरून जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तरणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो. जियेतान राजवत चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जी जो आमच्या सांगाता सदांकाल आसा, ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. वेळार गीत घेवया. D14, पेज नंबर 54. D14. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Gesù da quel fate, cacciaci buonami civili. Gesù da quel fate, cacciaci buonami civili. Da quella idea, Mojababa, Isamaita, Maikoga, Uikobo, Kochamona, Ageleka Kochemaba. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Alti da quel tu mi fate, dolce salve, ridunace, regnare ne fate, il forza che su complete. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Ricurava o Gesù che auirauta tu Gesù che poco c'è, civi tu c'è, subadoli su forza te. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Voce vive, civi tu c'è, sai che si fuori, sai che si vive. Voce sove, anche ci ne, oro nelle voce sacre. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Isti bata il cibo riva, noi che vivo così ama, noi morfati, polli rava, poco ci suba fola. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili. Gesù da quel avivate, cacciaci buonami civili.
उबे रावया प्रार्थुया. दोयाळ बापा, दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सुर्गीच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळें तें दैवीक जिवीत मोगाच्या कोन्यांनी सुफोड जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. गेल्या त्या आयताराचें कलेक्शन जालां इगोर्जेंत 20,060 रुपया. ₹20,064 दाबोरी कॉपेलांत 1,809 रुपया. सगळे मेळून 21,959 रुपया. 21,959. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस फादर आग्नेल समुदाय आसूय, दुसरे मीस 7:45 सेंट मेरी समुदाय ग्रीन व्हॅली आसूय आनी तिसरे मीस 9 वरांचेर सेंट अँथनी समुदाय जिना. ह्या तिसऱ्या मिसा उपरांत 3 दिसांचो रितीर जाता तो कंटिन्यू जातलो 10 ते 12:30 आनी सांजेचे 2:30 ते 4 वाजता. सदांचे पुरी सोनवाराची मिसां आमच्या इगोर्जेन 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कपेलांत 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. 25 तारखेर शुक्रार त्या दिसा 4:30 वरांचेर कोणाक कुमसा जावंक आसा जाल्यार त्या समुदायाच्या वांगड्यांनी कुमसा जावंक जाता 4:30 वरांचेर व 5 वरांचेर. 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट मिसाची आनी कुर्साची वाटेची मांडावळ करूंक सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जेरम नगर आनी सेंट जोसेफ वाज समुदाय दोमिनोस, तशेंच आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सर्कल अपर ऑर्चर्ड आल्तो दाबोली. 6:30 ते 9 वाजता पर्यंत पवित्र संस्काराची बसून आनी रेतीर हो पयल्या दिसाचो रेतीर म्हणटकूच 3 दिसांचो रेतीर शुक्रार, सोनवार आनी आयतार. म्हणून सांजेच्याच वेळार रेतीर सुरू जातलो 6:30 ते 9 वाजता. उपरांत दुसरे दिसा आसतलो आनी तिसरे दिसाक आसतलो. म्हणटच तिसरे दिसा आख्खो दीस पूण 2 दिसांक सांजचे वेळार आसतलो चोत्रायदोची. म्हणटकूच सगल्यांनी भाग घेवचे म्हूण आमी मागता. आमची जनरल कन्फेशन 30 तारखेर जातली. आमचे फिरगोचेन केरीत भाशेन ही जनरल कन्फेशन आमकां 30 तारखेर 8 पाद्रे येतले कुमसारां करूंक 4:30 ते 6:30 वाजता. म्हणटच ताचो सोयेक तुमी काडचो म्हूण मागता. 27 तारखेर आमी सांगला ते भाशेन रेतीर आसा सेंट एंड्रूज चर्च 3 वरांचेर. कोणाक खुशी आसा ताणी वेचेन थंयसर. भाऊ भयण, आमचे मदें होली क्रॉस ह्यो माद्री भयण्यो आसात त्यो बास्तोरांतान आयल्यात आनी किरीत भाशेन आयचे दिसाक ते आपले इस्कॉल ती उबारतात. म्हणटकूच लॉटरी घेवन तुमचे मुखार ती आयल्यात. डोनेशन कुपन्स आसात तांचे कडेन. आमी जाणाव ह्या दिसांनी आमी कोडूंक ना म्हणून तुमी जायते फावटी गुणगुणटल्या, पूण जांकां खुशी आसा तांणी ह्यो लॉटरी काडच्यो. आमी समुदायांनी ह्यो लॉटरी धाडटल्यो तेन्ना तुमच्या समुदायांनी वांगड्यां कडेन घेवन येतात तेन्ना तुमी त्यो काडच्यो, कित्याक तांकां तांचो जाहीर करपाक एकूच सुमन आसा. येता त्या आयताराक त्यो लॉटरी ती जाहीर करतली. म्हणटच द डेट फॉर द लॉट्स टू बी डिक्लेअर्ड वील बी नेक्स्ट संडे. म्हणटच तांणी ह्याच संडे तांकां मेळटा. हाका लागून ती आज आमचे मदें आसात, भायर ती उबी आसतली. तुमी तांकां तुमचो आदार दिवचो म्हूण ती मागतात. पयस जावन आयल्यांत बास्तोरा. म्हणटच आमच्याच गोंयच्या भुरग्यांचें उदार पसून ती करतात आनी आपलें स्कॉल कोसोडटा देखून तें स्कॉल बांदूंक ती तुमचो आदार मागतात. जेन्ना फूल नापाकडी तुमी दिवची म्हूण आमी तुमचे कडेन विनोती करता. ह्यो भयण्यो आमच्यो माद्री भयण्यो हांगासर आसात. आज मिसाक आसलेल्यो, भायर ती रावतली. आनी तुमचे कडेन आतां जायना जाल्यार आमचे सॅक्टर लिडर्स तुमच्या सॅक्टरांनी येवन ह्यो लॉटरी वांटल्यो तेन्ना तुमी घेवच्यो म्हूण आमी तुमचे कडेन विनोती करता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. नवसरणेच्या मनान क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज आमच्या पिडेस्तांक कोमयाव घेवन आमच्यो युक्रिस्टीक मिनिस्टर वेतल्यो. म्हणटच जाणी कोणें सांगलां ताणें आपल्या त्या पिडेस्ताक तयार दवरचो म्हूण आमी मागता. शेवटाक गीत घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16.
चिंते आता सोपली क्रिस्त शांती काळाचो या सोर्गी कृपा आमचेर घेवली देवा काका आता दिवया देवा काका आता दिवया सोर्गीचे आव्हान उगडाक लागली दुनिया देवा आर्गां दिवया तीन वाजतेची भेटू सोपली तीन वाजतेची जारू शिकया तीन वाजतेची जारू